मोखड काणकोण वाड्यार सुंदरसो गणपतीचो देखावो तुमकां पळोवपाक मेळटा आनी हांगा ह्या वाड्यार थोड्यो पारंपारीक गोश्टी आसा। ताजे बद्दल आमी प्रसाद प्रभू मोखड वाड्याचे निवासस्थानी तांचे कडल्यान आमी जाणून घेवया ह्या पारंपारीक गोश्टी बद्दल। तुमकां कितें म्हणपाचें आसा, सांगपाचें आसा? आज आमगे मोखड वाड्यार जे आमच्या घरा कडेन आयिल्ले आहात हे आमगे मल्लिकार्जून देवाक संबंदीत आशिल्ले वेळीर जे गडे म्हण आहात त्या परंपरेन पंचवीसा सकाळ आमगे घरा कडेन येतात आनी तांकां आमी आमगे देवा पांय पडले नंतर तांकां आदर सत्कार करून तांकां वर्सा एक देवानी वायण दिवपाची पद्दत आसा। ते आज पासून ते पयलीं तांचे बरोबर देवाचे मल्लिकार्जून देवाचे पळय जे वाजंत्री आशिल्ले तेय बरोबर येताले। आज तांकां मातसो खंड पडला आनी आज पासून तातूंत खंड दवरनासतना ते परंपरेन रिती रिवाजान येतात आनी आमचे पद्दतीन आमी तांकां तांचें स्वागत करतात। ही परंपरा आमगे कितलेशे पिढी सावन चालू आसा आनी तांणी ती चालू दवरिल्ली आसा आनी हे आमगे देवाचे गडे पळय आसा न्ही आज हांगच्यान वचून परतून देवळा कडेन वचून देवळा कडेन सगळे आमगे सगळ्यांच्या घरा कडेन गणपती पळोवन मागीर ते तांगे हें जाता। अश्यो काही पारंपारीक गोष्टी आसा आनी रिती रिवाज आसा ते मोखड वाड्यार अजून पर्यंत चालू आसा। तुमकां कितें सांगपाचें आसा ह्या पद्दती बद्दल आनी हें जें चालून आयिल्लें आसा पिढ्यान पिढी ताजे बद्दल कितें सांगपाचें आसा तुमकां? आमी पयलीं मल्लिकार्जून देवळान भास आसता आनी ते आमी मोखड्यार येता आनी आमी प्रसाद आमकां हो पयलीं मुखेली देवस्थानाचो आमी दोगें बुदवंत येवन आमी सगळ्या मुखाड्या घेवन येवन बसून आमी सगळ्या परंपराची पयलीं करून हेजे कडेन आसा आनी आमी जाणटेले वयर हेजे कडेन आमी परंपरा चलयता आनी आज बसून आमी चलयल्ले आनी आमी हांगच्यान वचून मुखाड्यार वचून भाटपाली भोंवता त्यानंतर आमी गाळी भोंवता गाळी भोंवून आमी त्यो पट्ट मल्लिकार्जून वयता उदक न्हांवून आमी सांजची 4 परत आमी गांवां आमी देवाडे भास आसता आनी ताचे नंतर आमी प्रत्येक घरा कडेन आमी देवस्थान आमी गणपती पळयता आनी थंय आमी 5 थंय आमी पारणां वयता पारणां वचून आमी तुमकां बरें आमी कार्य चलता पळय आमी रातीन काम करता देवाचें काम चलता थंय आमी येवन तें परत आमी देवळान येवन देवा भायर मारून परत मागीर आमची गांवां वयता। फाटलीं कितलीं वर्सां जालीं तुमी स्वता हे अनुभव घेतला? करता 60-70 वर्सां आमी अनुभव घेतले कडेन आसा आमचे वचून तेजी पयलीं आमी जाणटेले पिढ्यान पिढी मात जो 200 वर्सां वयर गेला। ओके, थँक्यू। आनी काल पळय गणपती नैवेद्य केलो नेवऱ्यो आनी तो मोदक तो प्रसाद म्हणून तांकां दिता आनी ते आमच्या घरा कडेन हें तोंड गोड करून वता। हांव शिवप्रभू म्हणटा आमगे बापायक शिवराम वेंकटेश प्रभू तांगेलो चलो परंपरेन आज पासून करून आयला हाजे फुडें आमगे भुरग्यांनी तो परंपरेन ते चलोवचें अशें तांचे कडेन मागता हांव।